So how were the elections? the election process went on very smoothly with the complete support and cooperation of my mate SP North. So we are very happy that very smooth conduct of elections has happened, and we thank the entire public of both these constituencies of Panjim and Walpoi for supporting us in ensuring that everything goes as per the rules and regulations of the Commission. When will send the final report to the election? The statutory reports need to go. The RO's report, observer's report, these are already finalized and it will be uploaded very soon. Okay, thank you. This is overwhelming support by the people of Sattari. वाळपयच्या लोकांनी आणि उसगांवच्या लोकांनी आणि सत्तरीच्या लोकांनी म्हाका पूर्णपणे माझेर विश्वास व्यक्त केला आणि हांव खरेंच त्यांचे आभारी आसा. सगळे समाजाचे लोक जे वाळपय आणि उसगांव आहा सगळे समाजाच्या लोकांनी आमकां तेंको दिलो. आमचे कार्यकर्त्यांनी बरें काम केलें. आमच्या लोकांनी आमकां तेंको दिलो. आमच्या लोकांक एकूच सांगूंक सोदता हांव आयज तुमच्या माध्यमांतल्यान की जे विश्वास म्हाजेर व्यक्त केला त्या विश्वासाचो केन्ना विश्वासघात जावचो ना. What are your plans for now that you are officially part of the assembly? What are your plans now for the Nothing. My plan is to work under my leader, Mr. Manohar Parrikar. I also thank my father on this occasion for his guidance and for the values he has put in me, due to which people of Sattari trust our family. I, in the next 5 years, under my leader, Mr. Manohar Parrikar, will take forward the agenda of development and employment, which were our agenda. And I was really sad that some minors played mischief in this election. What about health department? Your future plans for health department? That is not today. Today, let me just enjoy with my people. काही लोक स्टेटमेंट करतात की मी पर्यामध्ये ढवळाढवळ करू नये. सत्तरी ही माझी सत्तरी आहे आणि उसगाव ही माझी उसगाव आहे. लोक माझे आहे, मी त्यांचा आहे आणि त्याच दिशेने आम्ही काम करणार. विश्वजित राणेंचा विश्वजित राणेंचा हाव आणि सीएम अशी एक विषम लढाई असली आणि एक गोष्ट हांव फर्स्ट टाइम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स म्हणजे हांव आतापर्यंत ऑर्गनायझेशनान काम करतालो. मनोहर पर्रीकराच्या विरुद्ध अनेक जण लढाई लढपा खातीर फाटी सरले आणि त्यामुळे पार्टेन लोकशाही प्रक्रिया जी आसा ती लोकशाही प्रक्रिया सक्षम उरपाच्या दृश्टीन आणि मनोहर पर्रीकरांक हो कवर मेळचे न्हू म्हणून पार्टेन म्हाका आदेश केलो की पणजे बाय इलेक्शनान उबो राव म्हणून. हांव तसो गोंयभर ऑर्गनायझेशनल काम करपी कार्यकर्तो, पण इलेक्टोरल पॉलिटिक्सान एक गोष्ट महत्वाची आसा आणि ती म्हणजे जो पर्यंत तुमच्या वोटरां कडेन तुमचो वैयक्तीक संबंध आसना, वैयक्तीक कम्युनिकेशन आसना, संपर्क आसना, त्यांची बारीक सारीक कामां खातीर प्रयत्न जो पर्यंत जायना तो पर्यंत प्रिन्सिपली सुद्धा वोटर्स जे आहा ते तुका वोट करिना. फॉर प्रिन्सिपल वोट करपाचो ट्रेंड जो आसा तो आतां गोंयांत उरूंक ना आणि ज्याचो वोटर्सां कडेन संपर्क आसा, वैयक्तीक संबंध आसा अशाच कॅन्डिडेटाक सगळे वोट करता अशें म्हाका एक दिसता. पण एक दिसता म्हाका मतां कितली कमी पडोनी. हांवें मनोहर पर्रीकरा विरुद्ध एक तडफदार लढाई जी आसा ती दिल्ली आसा आणि लोकशाही प्रक्रिया जी आहा ती ऍक्टिव्ह आणि सक्षम करपा खातीर हांवें म्हजो सहभाग जो आहा तो दिल्लो आसा. हांव हे लढाईक इतलेंच म्हणटलो की हांव जी लढाई लढलो तो एक दहशती विरुद्ध लढाई, एकाधिकारशाही विरुद्ध लढाई लढलेलो आसा आणि तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या पणजेकारांक
वोटर्सांक सांगूंक सोदता, फाल्यांच्यान हांव पणजेच्या वोटर्सा खातीर वोटर्साची सेवा करपा खातीर हांव प्रारंभ करता आनी फुडें अशेच तरेन फुडल्या इलेक्शनान सहभागी जावन मोठ्या मताधिक्यान निवडून येवपा खातीर आवश्यक जितल्यो गोष्टी म्हणून आसा तितल्यो गोष्टी हांव करतलों अशें तुमच्या माध्यमांतल्यान पणजेच्या सगळ्या वोटर्सांक सांगूंक सोदता. Roy Ravi Naik, secured. क्या है ग्रुप पे? Total number of valid votes 6,686. Rejected vote 0. Nota 136. चले पूरा बिरबिरता म्हणजे बिरबिरता म्हणजे किती आता बिरबिरता म्हणजे केवळ करतो काय त्यांना घेऊन हे सुद्धा सूरज It's not my own. शुअर आमकां दिसता कितें आमकां खबरूच आसा बाबा जे आसा ते लीड घेवन येतलो भरघोस मतांनी तो जिखतलो ते आमकां खात्री आसा. विश्वजीत राणे 10,000 लीड करतलोच कित्याक म्हणले हे फाटी आमी एक्स काँग्रेसमॅन जे विश्वजीत राणे बरोबर बीजेपीन आयिल्ले आसा आनी पयलींची बीजेपी पार्टी आसा जी विश्वजिता सारके लिडर मेळ्ळे म्हणून खूश आसा. ह्या दोनूय लोकांचे विश्वजिताकूच सपोर्ट आसा. तेन्ना फाटल्याक जर 5,600 लीड जाता हे फाटी नक्कीच 10-11,000 आमची लीड वचपाक जाय आनी आमी सदांच विश्वजीत राणे बरोबर पयलीं आशिल्लीं आतांय आसा आनी हाज्या फुडेंय आमी विश्वजीत राणे बरोबरूच रावतलीं. आनी आमकां खबर आसा की हे फाटी विश्वजीत राणे निर्णय घेतिल्लो आसा वा 70च्या लोकां खातीर घेतिल्लो आसा. भारतीय जनता पार्टी मजबूत करपाक घेतिल्लो आसा. मनोहर पर्रीकरांचे हात मजबूत करपाक घेतिल्लो आसा. तेन्ना हे फाटी भरघोस मतांनी तो निवडून येतलो. सगळ्या 70च्या लोकांचो ताका आशिर्वाद आनी साथ आसा. मनोहर पर्रिकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विश्वजीत राणे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मनोहर पर्रिकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मनोहर पर्रिकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मनोहर पर्रिकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मनोहर पर्रिकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी का मनोहर पर्रिकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मनोहर पर्रिकर तुम आगे बढ़ो, विश्वजीत राणे तुम आगे बढ़ो, विश्वजीत राणे तुम आगे बढ़ो, मनोहर
पर्रीकरांचा I declare that पर्रीकरांचा भारतीय जनता पार्टीचा पणजेकारांक देव बरें करूं म्हणटा कारण थोडे दिसां भितर येवन हांव मडगांवच्यान येवन सुद्दां म्हाजेर येदो व्हडलो विश्वास दवरलो आनी ज्या तरेन लोकांनी म्हाका प्रोत्साहन दिलें म्हाका दिसता हांव पणजेकारांची मनां जिखपाक शकलो कदाचित तेंची मतां जिखपाक मेळोवपाक कमी पडलो पूण डेफिनेटली हांव तेंची मनां जिखलेलो आसा आनीक हांव पणजेकारां खातीर काम चालू दवरतलो कारण तांचे जे मुळावे प्रश्न आसा उदकाचे हे प्रश्न खूब मोठे आसात जेन्ना पणजे सारक्या सिटीन लोकांक उदका खातीर तळमळपाक पडटात टँकरांनी उदक हाडून जगपाक पडटा आनी ते पयशेय तांकां दिवपाक पडटात म्हाका दिसता हो खूब गंभीर प्रश्न आसा हांव हो प्रश्न घेवन हांव आमचे सगळे जे वांगडी आसात तांकां घेवन ही फायट चालू दवरतलो सी हांवें सदांच सांगलां की पणजेकार हो बुदवंत वोटर पणजेकारांनी पणजे कितें बरें आसा तें चिंतून वोटींग केलां आसतलें हांव खंयच्याच पणजेकाराचेर तेंच्या वोटिंगाचेर तेणी वोटींग केलां तेजेर हांव कांयच वायट प्रतिक्रिया दिना कारण पणजेकारांक खबर आसा पणजे कितें जाय तें कदाचित पणजेकारांनी चीफ मिनिस्टराक चूज केलो आसतलो पूण जे इश्यूज हांवें रेज केल्ले त्या इश्यूक पणजेकार आजुनूय सहमत आसात आनी त्या इश्यू खातीर पणजेकारांचो म्हाका सपोर्ट आसा आनी त्या सपोर्टाचेर हांव जे इश्यूज आसात ते घेवन मुखार फायट चालू दवरतलो मुख्यमंत्र्यांनी आरोप केल्लो वोटिंग जाल्ली काँग्रेसीन इलेक्शन सपोर्टीज हांवें रोखडेंच रिएक्शन दिल्लें की मुख्यमंत्र्याक दिसता सरकार तेगेलो आसा केंद्रान सरकार तेगेलो आसा मंत्रिमंडळ तेगेलें आसा कॉर्पोरेटर सगळे तेगेले आसा सगळी मशिनरी तेगेली आसा इलेक्शन कमिशन तेगेलें आसा आनी हांव एक ल्हानसो भुरगो येता ताचे कडेन इलेक्शन सॅबोटेज हांव करपाक शकता म्हणल्यार म्हाका ते हांसपाक येतालें तेन्ना हांवें ताका सांगलें जे डॉक्युमेंट आसा तुजे कडेन तूं इमिजिएटली इलेक्शन कमिशनाक सबमीट कर वी आर रेडी टू फेस वी हॅव अ कॅम्पेनिंग व्हेरी क्लीन कॅम्पेन व्हेरी हॉनेस्ट कॅम्पेन आनी व्हेरी इंटेलिजंट कॅम्पेन आमी खंयच कॅम्पेनां आमी खंयच घसरो ना आनी म्हाका दिसता आमची कॅम्पेनींनी कदाचित निमाणे दिसाक आमी थोडे कमी पडले आसा कंप्लीट मशिनरीचो वापर गव्हर्मेंटान केल्लो आसा आनी ती तेंची नीती रिसीव करनासले ती तेंची नीती कारण ज्या तरेन तेणी सगळ्यांक म्हाज्या एकल्या विरुद्ध मैदानार देंवयलो म्हाका दिसता थंयच तेणी सगळे तरेचे सगळे यंत्रणा वापरल्या जी इलेक्शनाक लोक दाखयनासतना वापरतात ती सगळी यंत्रणा वापरलेली तुमकां टायम तुमकां थोडो मेळलो कॅम्पेनीक टायम कमी मेळ्ळो म्हणजे 16-17 दीस कॅम्पेना मेळ्ळे तरी आसतना हांवें कॅम्पेन केलें सो हांव कोणाकूच ब्लेम कसल्याच गोश्टीक ब्लेम करना म्हाका दिसता हांव कमी पडलो
पणजेकारांक कन्विन्स करपाक की हांव तुमचो बरो रिप्रेझेंटेटिव्ह जावपाक शकता. सो त्या कमीपणा खातीर हांव शायद हल्लो आसतलो. इश्यू आसा ते घेवन तुमी सो तो एक इश्यू आसा न्ही. ऑर्गनायझेशन कितें जाता, जो कॅन्डिडेट जर आमच्या वर्करां भितर रावले, आमचे जे पार्टी कलिग्स जे आसात सगळे तांचे बरोबर रावले आनी काम केलें, म्हाका दिसता आमकां बरो स्कोप आसा पणजेन. पणजेन काँग्रेसची एनर्जी ट्रेमेंडस आसा, ट्रेमेंडस एनर्जी आसा. This is a support for the government led by Manohar Parrikar and faith of the people of Sattari in me. And I will not let my people down. Lot of businessmen were involved in this election. Money was spent in very big manner to buy votes. And these mine owners were taught a appropriate lesson by the people of Sattari. They should not think that sitting in their 5-star hotel they can buy the people of Sattari. Sattari has shown the way, and in future money will not matter in any election. And however much channels they own and however much newspapers they own, people of Sattari know what to do. The people of Sattari are poor, but they are alert. This is a vote for development, this is a vote for progress, and the people will not go by any minor sitting and playing remote control games in his 5-star hotel.